प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव नॅन्सी. हांव ओम पिरगेजीची देवा बापाकार गांवगळा महिमा. पळय ह्या सोरोप इच्छू आनी दुस्मानाचे सगळे बोळूस पांयां तळा मुस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिली आनी तुमकां कितेंच बाधा करचें ना. वय म्हज्या सोमयान म्हाका एक बेल्या खातीर बरें करचे खातीर विसरून काडला आनी तशेंच इज्रायलांत ती हांवें मागलां आनी मुस्तानाक तांच्या पातयेन ती बरी जाल्यांत आनी प्रत्येतरान येवन 2 म्हयन्या पयलीं हांव एका बाळां जावंक एकल्या म्हज्या शेजारच्या बाळां जावंक आशिल्ल्या हॉस्पिटलाक गेल्लीं. त्या टायमार ते अणभवर्ती मनशां आसली, तांकां मस्त प्रॉब्लेम आसले. एकल्या दोगा स्त्रियांक मुस्तानाक आसले, पूण तांणी पातयेल्ल्यांक तांकां देवान तांकां बरेंपण लाभयलां. त्या खातीर म्हज्या धन्य देवाक हांव वर्गां दिता. एकल्या अणभवर्ती स्त्रियेक तिणें पातयल्ल्याक जेजू क्रिस्ताक तिका भुरगें आसा, अविनाश भुरगो, तो राती निदाना म्हूण सांगून तिचें काल म्हाका फोन आयला 2 म्हयन्यांचें बाळशें. ताचे खातीर मागा मस्त रडता खंय तो भुरगो धाकटेरान कांय प्रॉब्लेम ना सांगलां खंय ताका. म्हजें नांव रामरीक म्हणून म्हाका देवान दिल्या स्वरूपकारा खातीर हांव अर्घ दिता. ऑगस्टाच्या 22 तारखेक हांव आनी म्हजी पतीन गोट्यान गोरवांचें काम करिनासतना सोप कट करून आसलो आनी अचानक जावन सोपांत एक बडी म्हज्या दोळ्यार रिवर्स मारली आनी तक्षण म्हज्या दोळ्यांची दिश्टी गेली आनी मोस सुकली. आनी उपरांत हांव डॉक्टराशी गेलो आनी थंयसर डॉक्टरान सांगलें मेजर ऑपरेशन करी जाय जाल्यार दिश्टी दिवची तुका धैर्य ना म्हणून. पूण म्हज्या दुवेन ब्रदर प्रकाशाक बरोवन मेसेज धाडली म्हज्या डॅडीक अशें जाला त्या देखून मागा म्हणून. आनी ताणें देवाचें उतर आमकां दिलें आनी तें आमी सदांच वाचून नियाळ करून आसा. आनी सप्टेंबराच्या 12 तारखेक म्हजें ऑपरेशन जालें. आतां 4th हांव म्हज्या दोळ्यान दिश्टी येते आसा आनी 3 म्हयन्या भितर दोलो सारको दिसत म्हूण ताणें सांगलां. म्हणजे जिणे दितले व्हडले अजाप केल्ल्या देवाक हांव कालजातावन अर्घ दिता आनी म्हजे खातीर मागिल्ल्या सरस्पर ब्रदर प्रकाशाक आनी तेज्या टिमान देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांव जेन चिकमगळूरतावन म्हज्या बापूचे साक्स दिवंक आशेता. ताका लंग्स इन्फेक्शन जाल्लें, कॉप्ट मेलेर डिसीजान ताका डायग्नोज जाल्लो तो. ताचे होप्स आमी सोडिल्ले. डॉक्टरान लास्ट आनी इल्ले दीस आसूंक पुरो म्हूण सांगलें. ताच्या ऑपरेशनाच्या आदले दिसा आमी ब्रदर प्रकाशान दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड जेरेमिया 17:14 सर्वेस परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो, म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें, कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. आनी किर्तन 121 हें आमी आमच्या घरच्या सगळ्यांनी उपास करून मागले. तो आतां नॉर्मल ब्रीथ करता. आर्टिफिशियल ऑक्सिजनार तो आल्लो, आतां तो नॉर्मल ब्रीथ करता. तो तुका अर्दवंडेन मिसाक आनी वेता. हे इतले व्हडले उपकार केल्या धन्य देवाक हांव वर्गां दिता. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव एल्फ्रेडा. म्हाका पुर्वजाच्या पथकातान बांदपास आसले सगळे जेजून सुटोवन बसपून गेल्या. तशेंच कॅन्सर पिडेतान जेजून म्हाका सुटका दिल्या. म्हजें नांव आयरीन. हांव आंजलोर पिरगेजीची. पूण देवान म्हाका मस्त पिड्येंत गूण केल्ल्याक हांव देवाक अर्घां दिता. आनी हांव हांगा 3 दिसांच्या रितर आयिल्ली. म्हज्या पेंगटांतल्यान पांयाची कठीण दूख आसली ती आतां उणी आसा. देखून हांव जेजूक अर्घां दिता आनी म्हाका टेस्टमनी दिवंक देवान आयचो दीस फावो केल्याक हांव देवाक अर्घां दिता आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या सगळ्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. हांव म्हज्या नातीची टेस्टमनी दिता. ताका इस्कालान 15 दिसां पयलीं तकली घुंवली. तशेंच ताणें घरा येवन सांगलें. ताच्या मागीर घरा येना फुडें ताका तकली घुंवली. आवयन पळयलें तें सगळें निलशें जालें खंय आनी आतां पुरा थंड जालें खंय. आमी कुडले ताका KMC हॉस्पिटलाक गेलें. थंय दाक्तेरान पुरा चॅक केलें फुडें सांगलें ताच्या दोनी ओवरीन सिस्त आसा म्हणून आनी एक ओवरी सुजल्या आनी ती काडीचे पडटली म्हण. आमी ब्रदर प्रकाशाच्या पेडिशन दिलें आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ताणें म्हळें रिपीट करी. आमी सगळीं कुटुंबाची रिपीट करूंक पडलें आनी पळय शुक्रार 9 दीस ताचें ऑपरेशन जालें. ताची ओवरी काडून देवा कळसांत हांव अर्घां दिता आनी ताणें ताका 9 दीस ताका 9 ऑपरेशन जालें. आयतारा दीस ताचे ट्यूब काडले. सोमारा दीस ताचे आनी एक ट्यूब काडलो आनी मंगळारा काल ताका डिस्चार्ज करून घरा धाडलें. आमी देवा कळसांत हांव अर्घां दिता ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्घां तुका जेजू वगळा तुका जेजू. ती आमच्या भुरग्याक बरें केल्ल्याक त्या भुरग्याक खाली 17 वर्सां प्राय जावन आशिल्ली. अर्घां जेजू. म्हजें नांव विना. हांव काटीपळ्ळाची. म्हाका मस्तू भलायकी दिवन हांगासर आपोवन हाडल्यार अर्घां दिताना म्हज्या न्हवऱ्या खातीर मस्त कश्ट आलो. तो काम करता म्हूण हांवें चिंतून हाडलें जाल्यार देवान ताका काम करूंक भलायकी दिल्ल्या खातीर अर्घां. आनी म्हाका काल हांगा येताना चलताना पांय दुखो जातलो. तें देवान आपटून गूण केल्ल्या खातीर देवाक अर्घां वगळा. म्हजें नांव सुनीता. हांव 100 तावन आयल्या. हांव म्हज्या बायेच्या दुवेची टेस्टमनी दिवंक आशेता.
म्हजे भावाचे कासार आसले म्हणटी आमच्या मम्मीच्या घरांत पेंटाचें काम जावन आसलें ते दळा मस्त बिजी आसलीं ती पुरात आनी भुरग्या वयर सत्राय दवरूंक जावना तांकां चेडवान कालें केलें की म्हूण सांगल्यार उदक म्हूण सांगून पेंटाचें लिक्वीड पियेलें पिले उपरांत तें पडलें ताचे उपरांत कोंकली काडली ताच्या उपरांत ही कामार आसलीं पळयतना तें आड पडन आसलें चेडूं ताच्या मागीर इमिडिएटली ताका हॉस्पिटलाक केलो ते बायेन काल केले लोकल डॉक्टराशीन येले आनी ताका ओंकीची गुळी दिली ती मस्त ताच्या आणखी ठिकाणी पुरा ते गुळी कान गेले म्हणटी फुल्ल स्प्रेड जालें आनी तें मस्त सिरियस जालें ते दळा त्या चेडवाक हॉस्पिटलाक एडमीट केली हॉस्पिटलांत ताका MICUंत दवरले 3 दीस मस्त सिरियस आसले ते दळा हांवें बायेक सांगलें भिये नाका तूं ब्रदर प्रकाशाक हांव पेटिशन घालतां आनी आमी मागया तें बरें जातलें म्हूण सांगून तरी म्हाका हॉस्पिटलाक वचूंक जावन हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें तांणी आमकां 6 मंथले वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें हांव रिपीट करनासलीं तिसरे दिसा हांव बाये कडेन विचारलें काल जालें भुरग्याक कांय ना म्हणून ते जाल्यार हांव हॉस्पिटलाक तिसरे दीस हांव हॉस्पिटलाक गेलीं तेच दीस डॉक्टरान ताका वॉर्डाक शिफ्ट केलें आनी तें भुरगें इल्लेशें हुशार आसलें ताच्या उपरांत ते कांय अशें न्हिदिल्ले कडेन ताल्लें ताच्या उपरांत ब्रदरान दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड हांवें मोबायलांत मस्त फावटी रिपीट करून ताच्या कानांत दवरले उपरांत ते चेडवाच्या कानाक घाले तें आयकून आसलें सुमार 3 वरां जाताना चेडूं मस्त हुशार जालें आनी उठून बसलें आनी म्हाका ज्यूस जाय म्हणालें त्या देखून हांव देवाक काळसता हांव अर्घ दितां ताळे पेटोवन जेजूक आमी अर्घ दिवया म्हज्या मोगाचें येवकरिस्तांतले दैवी सकद हे भुरग्यांच्या कुडीच्या विशय वळोवन आयले मात्र न्हय कंप्लिटली सुम्यांत भुरग्यां बरें केल्या त्या सुम्या आमी अर्घ दिवया तशेंच आमकां घर नातले रावूंक आमी दुसऱ्याच्या घरा आसल्या 4 वर्सां जावन पूण हे ब्रदर प्रकाशाचे 3 वरां हांव 4 वरां मुसरी हांव मागणें आयकून आसलीं पूण 1 वर्सा भितर आमचें घर कशें जालां म्हूण सांगून म्हाका गोत्त ना मेच्या 10 तारखेक घरांत वकाली जालें आमचें देवान आमकां बरें घर फावो केलां त्या देखून हांव देवाक काळजता आनी म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या न्हवऱ्याक सुमार कोंकली ताप शेळांनी असली देतालाय हांवें ब्रदर प्रकाशाचें मागणें आयकून ताणें दिल्ली वर्ड ऑफ गॉड बरोवन काण घेताली आनी सदां दीस म्हणून आसली ताकाय कंप्लिटली गूण केला त्या देखून हांव देवाक काळसंता अर्घ दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक आनी सगळे याजाक बापांक हांव काळसंता हांव देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू जीसस प्रायज जीसस लव यू हांव रेवन कर्राय फ्रिजर दितावन म्हाका पयलें फर्स्ट स्टँडर्डांत मस्त बेन दिसतालें हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन वर्ड ऑफ गॉड विचारलें ताणें दिसू बरें आनी कटिकलाच्या आनी सरस्पासत मागणें धाडलें तें हांव सदां रिपीट करत आसा आनी सकाळीं हात जोडून कॅन्डल पेटोवन दोळे धांपून हांव सत म्हणटा म्हणून आसा तें म्हणून हांव आतां भियेना म्हजें रडणें चूर उणें जालां म्हाका स्ट्रेंथ आयल्या मागीर हांव इस्का बरें करून वचून आसा म्हजी एग्जाम आतां जाल्या हांव एग्जाम बरें करून बरोवन आसा एग्जाम बरोवच्या पयलें हांव 10th मागणें रिपीट करून एग्जाम बरयता देखून हांव ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक बरी भलायकी मागता आनी तांकां हेल्दी दवर म्हणून प्रेज द लॉर्ड म्हाका मस्त दोलांची एलर्जी जाली 6 वर्सां जावन हांवें ब्रदर प्रकाशा पिटिशन धाडलें तांणी म्हाका वाडप्पा दिलें हांव मागोन आसली आतां म्हज्या दोलांची पीठ बरी गूण जाला देवा कारका आनी आमी पयशे येवंक मागोन आसली ते पयशे आयल्या देव बरें करूं देवा कारका 6 वर्सां एलर्जी असली दोळ्यांत कंप्लिटली जेजून तिका बऱ्या पडना पयला मात्र न्हय ते पयशे खंय दिल्ले पयशे भायर घे या खंय पयशे भायर दिल्ले ते पयशे येवंक तिणें मागले ते पयशे सगळे पाटी आयल्या खातीर ती धन्य जेजू अर्घ दिवन आसा हालेलुया 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 Bible diary, Deva Putar.